आसगावच्या घर मोडपाच्या कांडात आरोपी पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारा सुनावणेक आयलो. क्रायम ब्रांचीचो से खूब व्हडलो आसा तो वाचूंक वेळ जाय म्हूण शर्माच्या वकिलान कोर्टाक सांगले. पूजा शर्माक अटक करची न्ही, अंतरीम थाकाय दिवची म्हूण मागणी. सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. Matter has been listed day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued. Sir, why matter is adjourned? You have sought adjournment. Because they filed a big reply now alleging against my client. So it have demonstrated that she is innocent. Sir, what is your say regarding that allegations leveled against your? Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in. but she is owner of the land. no? Yes, owner. Possibly somebody had in between created a problem. He wanted to remove it. And I being the owner, I have paid 1 crore, 14 or 60 lakh something. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीन विरोध केला. क्रायम ब्रांचीन आपलो से दिलो. गुन्यांव जाला थंयच्यान अटक चुकोवंक पूजा शर्मा गायब आशिल्ली. चौकशेत पूजा शर्माचे सहकार्य ना. तिका धाडिल्ले 2 समन्साचोय अनादर जाला. पुराय प्रकरणात तीच किंगपीन आशिल्ल्यान कस्टडीत चौकशी गरजेची. पूजाच ते सुवातीची मालक, घर मोडपाचे कारस्थान तिचे वरवींच जाला म्हूण क्रायम ब्रांच म्हणटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.